Yes. Okay. चलो. तर नमस्कार. आज जाऊन असा 14 ऑगस्ट 2026. I have with me, along with me, Umran Khan, who is the elected Panch member of Ward number 8 from Gundamor, Davoli, that is Naveli constituency. Ata Umran is come here as a representative of the Gundamor, Davoli Panchayat. With due respect to all the media brothers and sisters who are here, along with our police men, police women who are here to guard us. सगळ्यांक मुखार दवरून नमस्कार म्हणटा आनी कारण कितें आशिल्लो तो सांगपा खातीर हांव हांगा आसा. हांव उलयतरी उमरान पठाण वील ऑल्सो ब्रीफ यू. दिस इज रिगार्डिंग आमी एक RTI दिवपा आयिल्ली आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपा आयिल्ली जो जावन आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत Bob Dashrath Redkar, who has assumed his duty 1.5 months back, because before that I think Siddhi madam was there, Siddhi Haldankar. आणि आता 1.5 महिने झाला दशरथ रेडकरान घेतला खरे पण आम्ही ताका आयज आमचे रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आनी रिप्रेझेंटेशन कितें म्हाका दिसता आख्या गोंयकारांक न्ही खबर आसा कितें चलिल्लें आसा तें वृंदावन दावोली पंचायतीन. म्हाका दिसता खंयच गोंयांत अशें पंचायतीक जाल्लें आसतलें असली दुर्लक्ष म्हणटा ती इतली बॅड गजाल ही. म्हणजे कितें म्हणटा म्हणजे डेमोक्रेसी जी आसता पळय ग्रासरूटाची तिची आयज भंग जाल्ली आसा. आनी वायट विशय म्हणल्यार ग्रासरूटाचेर सगळ्यांक खबर आसा पॉलिटिक्स इज लेटर, असेंब्लीक लेटर, पूण पयलो कोण इम्पॉर्टंट आसता ग्रासरूटाचेर जे आसता जे आमकां विलेज पंचायतीक फंडमेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी आसता. आयज कितें जाल्लें आसा जाल्यार तुमकां सांगता की सुमार 1 वर्स आयज जालें. म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यांत 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं आनी यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड. म्हाजें पॅनल तुजें पॅनल, म्हाजी मेजॉरिटी तुजी मेजॉरिटी जाय जाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो, ताचें नांव मुकेश म्हणून मुकेश नायक, उसगांवचो भुरग्याक कोणें तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें. कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें करतात तें. पूण ताजेर कांयच ना, ताजे संबंद कांय ना. ते कोर्टान गेले, सेशन कोर्टात गेले, ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर फुडें इट्स इन द कोर्ट बट नोबडी इज डिबार्ड, नोबडी इज डिस्क्वॉलिफाईड, द मॅटर इज सब टू दीस. बट देन इलेक्शन्स कॅन ऑलवेज टेक प्लेस. आतां तुमी पळयात 28 व्हिडिओन पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातलें म्हणून विलेज वृंदावन दावोली. इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेर 4 ऑगस्ट 2025 म्हळ्यार लास्ट इयर. आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट. 1 वर्स मायज 10 दीस जावन गेले. हावेवर कांयच जावना. कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ व्हिडिओ रिमेन एबसंट डेट डे. इलेक्शन 4 तारखे आशिल्लें गेल्या वर्सा ऑगस्टान पूण त्या दिसा कोणूच येवना. कन्सर्न ऑफिशियल येवना, रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय व्हिडिओचो तोय येवना. सगळे एबसंट रावले. इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड. फुडलें कितें आसा पळय तें क्रोनॉलॉजिकली सारकें पॉयंट टू पॉयंट बाब आमचो इलेक्टेड मेंबर बाब उमरान सांगतलो. पूण म्हाका हेजेर एक सांगपाक जाय की आमचे सिरियस कन्सर्न कितें आसा तें आमी इतलें सांगपाक सोदता. लास्ट नोव्हेंबरान देखून आमचे हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा जे इलेक्टेड मेंबर्स आसा वृंदावनाचे पंचायतीचे तिने एक लेटर केलें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक की वॉट इज द फीडबॅक, वाय इलेक्शन्स आर नॉट टेकिंग प्लेस. इवन आफ्टर दॅट दीस इयर इन 26 फेब्रुवारीन केलें, कांयच उतर येवना. सो सिरियस कन्सर्न हांव कितें म्हणटा आमकां डायरेक्टरान सांगपाक जाय कित्याक लागून हें रिपिटली अप्रोच जाता आनी कोणाचें आयकून तूं हें कॅन्सल करपा लावो, तूं पोस्टपोन करपा ला आनी इलेक्शन जाय कित्याक करना जाला. कित्याक खंय जावं आमी नावेली पयलो आसतलें सरपंच पडलो जाल्यार दुसऱ्या सरपंचाचें इलेक्शन जाल्यार दावोली प्रॉब्लम जावं इलेक्शन जाता सगळोच गोंयभर जाता. पूण भोंगो आयज ऑर्फन जाल्लें आसा हे वृंदावन दावोली एरिया. कित्याक म्हणल्यार एक सांगपा जाय कित्याक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इज टेकन द चार्ज आनी 1 वर्स म्हणल्यार व्हेरी टायम. अनेक वर्स उरला इलेक्शनाक, स्टील दे कॅन डू. हू इज रनिंग इट? तेन्ना सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आसता तेन्ना पदलार कोण आसता? सेक्रेटरी आसता आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्ज घेता. सेक्रेटरी म्हणल्यार कोण? ही सगळे ना पपेट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ द सेट MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर द मिनिस्टर डायरेक्टर मिनिस्टराचो नाल्यार गव्हर्नमेंटाचो. आनी आयज कोण चल्लेले काय कितें चल्लेलें आसा? नावेली पुन्हा सुरेखा जो आसा MLA आसा BJPचो, डायरेक्टर ऑफ पंचायत कोण आसा बोवीन आनी आमचो CM कोण आसा प्रमोद सावंत. आतां आमी सिरियस कन्सर्न सांगला रिगार्डिंग
prolonged inaction. That this chronology which Obran will tell clearly demonstrates that the village panchayat has not remained silent or inactive. On the contrary, the panchayat has repeatedly attempted to resolve the issue through proper institution and official channels. आज तुझे कॉलेजीचो भुरगो स्कुलाचे भुरग्याक एक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट जाय, इनकम सर्टिफिकेट जाय, खूप त्रास जावपाक लागला. कितें कोणी इलेक्टेड मेंबर आसून मागीर पंचायत आयज कोलॅप्स जाल्ली आसा. लोकांनी आपले इश्यू घेवन गेल्यार तांकां कांयच करपाक जायना. फक्त इंट्रॅक्शन करता पण एक्शन घेवपाक मेळना. सो आमी इम्पॅक्ट ऑफ विलेज पंचायत एंड द पीपल सांगूंक सोदता की फंडामेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी जशें हांवें सांगलां आनी कंटिन्यूड एबसेंस ऑफ इलेक्टेड सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच and uncertainty surrounding the leadership of the panchayat, it affects the smooth and effective function of the institution that everyone knows. आणि लास्ट आमी सोदता आमचे डिमांड जे आसा आमी घातिल्ले आसा की पयलो डिमांड क्लॅरिफाय वेदर एनी रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन और रिपोर्ट वॉज प्रिपेर्ड रिगार्डिंग द फेलियर टू कंडक्ट द इलेक्शन्स ऑफ लास्ट इयर 4/8/2025. दुसरो मुद्दो घातला एक्सप्लेन वॉट एक्शन एनी वॉज टेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑफ द इलेक्शन फेल टू टेक प्लेस ऑन द 4th last year because Siddhi Haldankar was the director of panchayat. आमकां मेन म्हणटा ते एक्सप्लेन बाय द पंचायत रेजोल्यूशन जे सांगिल्ले रिक्वेस्टिंग द इलेक्शन वॉज नॉट एक्टेड अपॉन. Explained by the Panchayat first written letter on the 14th November received by the director and on the 17th November did not result in immediate action. Explained by even after the second written reminders like 3rd February आणि दुसरे म्हणतात ते the election has not been conducted at all. Fixed responsibility for the failure and prolonged delay. Wherever such responsibility is established, take immediate steps on Sangya to conduct the elections to the vacant posts of Sarpanch and Deputy Sarpanch in accordance with law and due procedure. आज दशरथ बाबाक सांगला जाताले जाल्यार आमकां आयज मोर्चा घेवन येवपाक जाताले, प्ले गार्ड्स घेवन येवपाक जाताले, हांगा बसून बॉल करपाक जाताली. हे पुलीस जे आसा ते आमचे 2 दांडे मारता आसले. आयज आमचेर एक इश्यू जाता आसलो, आमचेर एक अरेस्ट वॉरंट येता आसले, आमकां अरेस्ट करपाचें पूण ना, आमी शिस्त बागयल्या. एज अ मॅच्युअर्ड लिडरशीप आमी एक शिस्त बागयल्या. आय टोल्ड उमरान, सिन्स यू आर इलेक्टेड, यू आर रिप्रेझेंटिंग, you come on behalf of the other punch members, we'll go and first talk to him. We have given him time limit. आम्ही ताका सांगला 10th September म्हणजे तुका लास्ट डेट दिता. ताणें आमकां उतर दिना दशरथ डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपण व्हिडिओ आपयता कितें आसा तें उलयतात, आपण उलयता प्रतिमा सगळे घेता. देन वी वेंट टू द डेप्युटी डायरेक्टर दॅट इज पंगम बाब. पंगम बाबान देखून एक पेशंट हियरिंग दिले. आमी ताका सांगले यू आर नॉट कम, यू नो एवरीथिंग. सो ही सेड आय विल ऑब्वियसली गो, I will definitely go to the director. I will talk. I understand, madam, the concern. La Sangla provide the panchayat with a written communication specifying the proposed timeline, date for conducting the election. आणि समज एक महिन्यात जर जायना इलेक्शन, देन वी आर आम्ही कितें जाणो आम्ही हार्ट अटॅक दिना. आम्ही प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. पयलीं तुमी सिम्टम्स येता पळय तेन्ना तुमकां करपाचें. आमी 10 जाण आयल्या, दीस आर द सिम्टम्स. So we are telling you, don't force us to come here and block the gates of the director of panchayat. Don't let politics take place. मोविनाकूय सांगपाक सोदता फेर एंड हे इलेक्शन कर. आनी लास्ट सांगता कोण निमीत दिवपाक शकना. कित्याक इवन डिबार्ड जालो कोणी चल डिस्क्वॉलिफायड पॉलिटिशियन आसा म्हणून डिबार्ड दिवून जाल्यार दुसरे मेंबर्स आसता. दे आर नॉट सेईंग दॅट यू डू इलेक्शन, दे आर सेईंग डू फेर एंड जस्टीस ओनली. इट इज हिडन, इलेक्शन इज हिडन. कोणाचे पॅनल येवनी म्हणटा ते, आमचे येवनी म्हणटा तो जाल्यार तुमच्या रुलिंगाची येवनी, आमकां फरक पडना. पूण ट्रूथ शूड प्रिवेल एंड द राईट डिजर्विंग पर्सन शूड बी ऑन द चेअर एज सरपंच एंड डेप्युटी. थँक्यू. उमरान प्रतिमा तुमकां ऑलरेडी सगळे डिटेलान सांगलेलें आसा की ते आमचे रुमरामल विलेज पंचायती कितें घडलें तें 1 वर्सान. आनी हांव तुमकां मातशे थोडी गोश्टी सांगता जे प्रतिमा सांगू ना. एक्चुली आमचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचान मे म्हयन्यात रिजायन केलो. लास्ट इयर मे म्हयन्यात 2024 मेयान रिजायन केलो आनी तेची केस चलताली, डिस्क्वॉलिफिकेशन केस चलताली. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन तेंचे येयले आनी रोखडीच ते नेक्स्ट डे डायरेक्टर ऑफ पंचायतासून एक लेटर येयली की बाबा इलेक्शन कंडक्ट करा 4th ऑगस्ट म्हणून. 4th ऑगस्टा पयलीं कितें जालें, आमचे डिस्क्वॉलिफायड जे मेंबर आशिल्ले तेमी वचून हायकोर्टान वचून ते हे केले, ते ऑर्डर क्रॉस करून घेतली. ते डिस्क्वॉलिफिकेशन ते बेस काय नाशिल्लो तेका, पूण तेंच्यांनी ते हायर सेशन कोर्टान ती क्रॉस केली आनी इलेक्शन कंडक्ट करपाक तांकां हे दिले, वोटींग रायट सगळे दिले डिस्क्वॉलिफायड मेंबर्सांक, मिटींग अटेंड करपाक शकता म्हणून. त्या खातीर त्या दिसा व्हिडिओचे 2 रिप्रेझेंटेटीव जो इलेक्शन कंडक्ट करतालो तो व्हिडिओचो मेंबर रिप्रेझेंटेटीव येवना ते दीस. आनी ताजो डेप्युटी कोण आशिल्लो तो ना जाल्यार दुसरो आसलो म्हणून तो येवना. आनी टायम सगळे एक्सपायर जातकच मागीर व्हिडिओ येयला पंचायतीन आनी सांगता सॉरी आमकां हें जालें, हांव चौगूय बरें ना जालें आयचे दिसा पूण इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना म्हणून.
इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना ते दीस जाले मागीर दुसरी डेट तरी येवपाक जाय आसली नेक्स्ट मंथ ऑगस्टान जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर केन्ना तरी डेट येवपाक जाय आसली आतां एक वर्स जालें एडमिनिस्ट्रेटीव पंचायत चलयता लोकांनी इलेक्ट करून मेंबर्सांक इलेक्ट करून पंचायतीन धाडलेले तुमी आमची कामां करतले म्हणून हांगा चलयता कोण एडमिनिस्ट्रेटर आता खर्चेर बसता सगळे करता कोणाची रेसिडेंट सर्टिफिकेट काय पडटा कोणा इन्कम सर्टिफिकेट काय पडटा तर त्या एडमिनिस्ट्रेटर खबर ना गांवच्या लोकांक खबर आसता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे खबर आसता पूण तांकां चान्स ना चलयता कोण पंचायत सरकार चलयता हे जागे प्रेसिडेंट रूल जालो खंयच्या सरकारान भायर मारून प्रेसिडेंट रूल चलयना तशें चललें आमच्या पंचायतीक इलेक्शन करनासतना हांव एडमिनिस्ट्रेट चलयता प्रेसिडेंट रूल जालो हांव डेप्युटी डायरेक्टर इतलेंच म्हणटा ते मेटरीज इन कोर्ट डिस्क्वॉलिफाय ते 1 वर्स लागतले 2 वर्स लागतले 3 वर्स लागतले तेन्ना पासून इलेक्शन करपाना तुमी लॉ कितें म्हणटा इनोसंट एंड प्रूवन गिल्टी तुमी मॅटर कोर्टान आसा तुमी इलेक्शन करा मरे मागीर कोर्टाचो ऑर्डर कितें येता तो येवन तुमी इलेक्शन करा आणि ते कितें जालें कितले मेंबर्स तेच्या मदीं इलेक्शन करा सरपंच कोण जाता डेप्युटी सरपंच कोण जाता ते जावनी तुमकां कितें दिसता तुमकां भिरांत आसा हो जातलो सरपंच तो डेप्युटी सरपंच भिरांत आसा तुमी ताका लागून ती रुलिंगेन आसा म्हणून ती फकाणां करता डेमोक्रेसीची आतां डेमोक्रेसीची मोगरी करून उडयल्या सरकारान डेमोक्रेसी म्हणजे ती फकाणां करून उडयल्या पंचायत एक ग्रास रूट ते आमचीच डेमोक्रेसी सुरू जाता ग्रामसभा मिटींग आसता ग्रामसभातले लोकांचे आयकना हे म्हणून पूण हांगा आमकां दिसता डेमोक्रेसीच्या फकाणां करून हांगा इलेक्शन आसतना प्रेसिडेंट रूल लागू करून कसो उडयता तसो बीजेपी सदां सांगता 19 ते इंदिरा गांधीची एमर्जन्सी आनी रुमडामल विलेज पंचायतीन एमर्जन्सी लायल्या ती कोण सांगना हांव एकूच मागता डेप्युटी डायरेक्टर पंचायता कडेन बेगीन इलेक्शन करचें आनी बेगीचे इलेक्शन कंडक्ट करून येतलें नाजाल्यार आमकां हांगा विलेज आमच्या रुमडामलाचे रेजिडेंट्सां वांगडा घेवन हांगा वचचें पडटलें धरना दिवचें पडटलें प्ले कार्ड घेवन बिकॉज यू आर नॉट फंक्शनिंग यू आर नॉट डुईंग युअर रायटफूल ड्युटीज थँक्यू डायरेक्ट सांगता इनफ इज इनफ उल्हास एकच तुका सांगपाक सोदता ही मेसेज म्हाजी तुका डोंट सी यू आर वन ऑफ द वर्स्ट MLAs Navini constituency is facing today. We hardly see you. We can see you only on the posters. हांव एक सांग शकता तुजो टायम जाल्लो आसा 4-5 म्हयन्यान गेलो तूं वता तूं हांव सांगता तुका बट डोंट टेक आर पीपल फॉर ग्रांटेड डोंट थिंक धुमधाम और दाबोली सायडीन निग्लेक्ट जातलें म्हणून I was following up with this but I said आयज जातलें फाल्यां जातलें आयज जातलें फाल्यां जातलें म्हणून चड टायम जालो सो I told Umran it is high time let's go let's meet the director of panchayat let's talk आनी CMाक एक सांगू सोदता please I beg of you can't keep elections holding like this. They are the elected representatives. तांकां vote करून तांकां लोकांनी निवडून हाडला they have all the right to sit on the chair. तुका तें करपाक जाय जाल्यार सेक्रेटरी चोडून दी मरे तुका जाय तें करपाक जाय सेक्रेटरी चोडून दी मरे मागीर तूं आनी इलेक्टेड बाबा हें कित्याक करता फाल्यां तुका कळलो आनी कोणाक बसयलो तुका बरें दिसतालें लायक दॅट को गाय इज टोल्ड प्रेसिडेंट म्हणून तूं इम्पोज केल्या कशी केल्लें आसा जायतीं कामां आसा रुंदामोड दावोली जायते आसा 7-8 हें आसा ते म्हणजे पंच मेंबर्स आसा तांचो रायट तांकां अधिकार दी मरे CMा कडेन जाता जाल्यार CM सांगता प्लीज गिव ऑर्डर्स एंड मोविंग गुदिनो you are the minister of a panchayat please don't act dumb and deaf I'm telling you we have given a warning if not we will definitely see that we will come with the other members and people and block this within 1 month's time we are not saying tomorrow or do it next week we are giving you a time please sort it out get it done before 14th of September or 10th of September date the election कर just through जाऊन दी कितें आसा तें सारकें जावन देव बरें चार जाणांची जाले ते व्हिडिओ तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले त्या सेशन सांगता स्टार्टिंगाक ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान ती केस कॉश केली ते डिस्क्वॉलिफाय कॉश केले ते भायर गेले मागीर तेंच्यांनी रीट पिटिशन गेले हायकोर्टान ते मॅटर इज गोईंग ऑन द हायकोर्ट पूण आजून काय तेजे स्टे ना काय ना वर्डिक्ट ना काय ना ते म्हणटा ते कोर्टान आसले की ते इलेक्शन जायना कोर्टान डिसिजन दिला फॉर द वोटिंग राइट्स You can hold an election चांगला मीटिंग ते पास्ट डिस्क्वॉलिफाय तांकां कॉश केले ते सगळे मीटिंग अटेंड करता सगळे रजिस्टर सायन करता सगळे रायट्स आसा तांकां लागून ते इलेक्शन जायना ताकाच लागून ते इलेक्शन जायना जेन्ना डिस्क्वॉलिफाय म्हणून कन्फर्म जातली न्ही तेन्ना इलेक्शन करतले ते तशें तेंचे प्लॅनिंग आसा नोटीस बी येता न्ही सगळे नोटीस जाता सगळे अटेंड सगळे मीटिंग अटेंड करता and सगळे जे तुमचे सिस्टम आसूं जे अंडर पंचायती राज एक्ट आसूं जे आतां डिसिजन घेतला जे डिस्क्वॉलिफाय टेम्पररी बोर्ड ते अंडर पंचायत एक्ट एज पर लॉ I don't know much of the law पंचायत राज ऍक्ट हांव येना पण जेन्ना ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान कॉश केली न्ही सगळे मॅटर पयले आसले अब डजंट हॅव अ बेस ते बेस ना म्हणून ते कॉश केली पूण तांकां ते सदोवपा खातीर ते रीट पिटिशन घालून मुखार गेले आनी ऑन दॅट बेसीस दे आर होल्डिंग द इलेक्शन
इलेक्शन रिझल्ट केन्ना येतो आनी 4 वर्सां लागतली किती लागतली तेन्ना म्हळ्यार जातले तशें म्हणल्यार आमचे ते डिफेक्टेड एमएलए जे आसात तेंचेर सुप्रीम कोर्टान डिस्क्वॉलिफिकेशन भेटले ते आतां जे MLA डिफेक्ट जाऊन काँग्रेसा बीजेपी गेल्या they are enjoying all the power. They are going to the assembly. They are taking the payment. They are signing all the agreements. They are signing contracts. They are taking corruption commission. They are taking doing corruption because these people are innocent and bad. They not one thing. Only complaint करे गेल्या is not the one. ऑगस्ट 4 तुम्ही लास्ट गेल्या ऑगस्ट 4 इलेक्शन ते जावन आमकां तेच्या उपरांत तुम्ही कितले हें केलां डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितले तेजे उपरांत ते रीट पिटिशन घातले तेंच्यांनी मागीर आमी थोडे रावले बाबा येतले डेट येतली म्हणून रावले कोण येवना पूण आमी कितें नोव्हेंबरान एक लेटर बरयले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक टू कंडक्ट द इलेक्शन पंचायतीक लेटर बरयली टू कंडक्ट द इलेक्शन आनी हे एक्सप्लेन केले कितें मॅटर आशिल्लो म्हणून पूण आमकां काय कॉरस्पॉन्डन्स तेंचो रिप्लाय काय येवना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ऑल 9 मेंबर्स सायन नाही आम्ही रेझोल्युशन घेऊन धाडलेले रेझोल्युशन घेऊन धाडलेले अगेन इन फेब्रुवारी ते सेंट अ रिमाइंडर रिगार्डिंग आम्ही ते नोव्हेंबरान तुमकां 2025 नोव्हेंबरान तुमकां लास्ट इयर एक लेटर धाडलेले इलेक्शन वॉट हॅपन टू दॅट अजून काय इलेक्शन करूं तेजो आमकां रिप्लाय येवना फेब्रुवारीन धाडलेले आतां फेब्रुवारी जावन आतां ऑगस्टाक पावले अजून तेजो रिप्लाय ना आमकां हांगा येवपा पडले आणि नेक्स्ट टाइम जेन्ना येतले आमी आमकां प्ले कार्ड दिवं हांगा बसून धरना दितले आमकां अरेस्ट करून आमकां भितर घालून गाणे मारून कितें मारून आमकां हांगा बसून रावचे पडटले आमचे ते लेटर तुम्ही काढलेले म्हणटा सायन कोण केलेले थँक्यू रेझोल्युशन घेतलेले पंचायत तुम्ही पळयतात GNH. Chup chup अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत